आनी प्रत्येक जो पळय थंयचो प्रतिश्ठीत नागरीक येयल्लो तेणी जी कितें पळय स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आनी त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तरी सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा टायगर रिजर्व जावचें वो ना? ना तुका सांगलें मरे लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासाक घालनाका म्हणटा. सो टायगर रिजर्व नाका. बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिजर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आनी जर तो केलो जाल्यार म्हादईच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा ते. सो ताजेर तुमचें कितें ओपिनियन? पळय ह्या गोश्टीचेर हो विशय नासलेलो. आमचो विशय कितें आसलेलो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वाय त्या एरियेच्या लोकांक तेंचें मत जाणून घेवपाचें. आतां तुवें पळय सांग तो विशय आसा म्हजो तो वेगळो म्हणजे टायगर रिजर्व केल्यार घेतलो बरें पडटलें तेका बरें पडटलें तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्यार बरें आसलें तशें जायना. दुयेंस आसता ते प्रमाणे तेका तें वखद दिवपाचें. ना पूण तुमी क्लॅरिटी सांगा न्हू बाबा जाय वो नाका. तुका तशें आसल्यार बरें म्हणल्यार तुका आतां कळ्ळें कितें तुका जाय नाका. सावड्या नाका तुमकां कितलो टायम सफिशियंट टायम दिलो तुमकां? उमेदीन आहा.